राज्यातल्या खेळा सुविधांच्या उदरगतीचेर भर दीत शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांणी नागरिकांच्या गरजेप्रमाण प्रकल्प चालीक लावपाची गरज उक्तायल्या। सुमार 3 कोटी रुपया खर्चान बांदिल्ल्या फुटबॉल मैदान प्रकल्पाच्या उक्तावण सुवाळ्यात ते दिवचले उलयताले। खेळा बाबतीन जशी वाळपय उदरगत जाला तशें पणजे अजून जावंक ना। वाळपय आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदानाचेर सुमार 100 कोटी रुपया खर्च जाल्ल्याची माहिती तांणी दिली। या कार्यावळीक आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे आणि हेर मानेस हजर आशिल्ले। पळयात। छत्रपती शिवाजी मैदान आणि परिसराचे डेव्हलपमेंट करपाक आम्ही 5 ते 10 कोटी आम्ही सँक्शन सहज आम्ही करू शकता, पण ते तुम्ही सगळ्यांनी ते वेगळ्या तरेन ते फुडें हाडपाचो प्रयत्न करपाक जाय। खंय आम्ही आडकून उपयोग ना। मेन हांव सांगूंक सोदता की आयज 2 ओपन स्पेस तुमचे आम्ही घेतल्या। हावजिंग कॉलनीज बी खूब आहा बिचोली, आणि प्रत्येक हावजिंग कॉलनीन हांव तेच आम्ही चर्चा करतले की एक वेगळ्या तरेची ग्रीनरी पासून आणि फुटपाथ आम्ही वेगळ्या तरेची म्हणजे पासय मारपाक जर लोक भायर सरलो तर एक वेगळे एक वातावरण तयार करपाचो आम्ही प्रयत्न आम्ही करपाक जाय। आयज तुम्ही एक ह्या ड्रोनच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही फोटो पळयल्यार एक सुंदर दिसता की बरें ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट आयज ह्या फुटसाल आणि त्या क्रिकेटाचो पीच जो केला, व्हॉलीबॉल खेळपाक भुरग्यांक सोयीक जे केल्ले आसा। आयज तुमकां स्विमींग पूलचो उल्लेख हांवें डॉक्टराक पयलीं सांगलेले, तुम्ही मुद्दम वाळपया आणि वाळपय जो पणजे शहरान बी जो डेव्हलपमेंट त्या तरेचो स्पोर्ट्स इंट्रस्टेड जावंक ना। आयज आम्ही कमीत कमी 101 कोटी रुपया थंय खर्च करून आयज म्हाका दिसता 100 पावले ऑलरेडी। 101 कोटी रुपया खर्च करून आयज आम्ही एक सुंदर असो इंटरनॅशनल क्रिकेट पीच आम्ही डेव्हलप केल्लो आसा, आणि तो पयलीं एक्वायर जाल्लो जमीन। आणि त्याच बरोबर आम्ही थंय स्विमींग पुलाचो प्रकल्प बी आमचे आयज जातले। ह्या वर्सा ह्या पावले न्ही हांव ते ह्या वर्सा म्हणून ह्याच लास्ट इयरान पावल्या। आयज ह्या वर्सा आमी कांय म्हयन्यान तेजें आमी उद्घाटन करतले। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमी घेतलेले आसा, आणि त्याच बरोबर गार्डन्स, ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट जे कितें आमकां रेव्हेन्यू लँड जे आमकां गावता ते वेगळ्या तरेन डेव्हलप केल्यार लोकां खातीर आमी कितें बरें करूं शकता। महिला आमची खूब आहा हांगा, आयज तांकां बी पासे मारपाक वॉक काय लेडीजा खातीर जिम आणि वेगळे तरेचे एक कन्सेप्च्युअल नवे कन्सेप्टान आमी फुडें सरल्या। आमच्या आज शाळांत तब्बल 250 कोटीचो बराच प्रोजेक्ट चलता, कांयच प्रॉब्लेम ना, आणि फुडल्या 3 म्हयन्यांनी आमी सोंपयता। तुम्ही मुद्दाम पळोवपाक येवपाचे, आणि हे जे उदक आसा ते सबंद नॉर्थ गोवाक गावतले। इंटर्न सरकारान आमच्या हातून आमच्या शाळांत म्हणजे आमच्या गांवांनी 60 कोटी म्हणून ऑलरेडी काम सुरू आसा। 27चे इलेक्शन जावच्या पयलीं मेजर प्रोजेक्ट 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जंय सरकार 60 कोटी मोडटा, 250 कोटीची बराज तो, बस स्टँड, सो मच सो फायर स्टेशन, ही सगळ्यांची इनॉग्रेशन जातली। इनॉग्रेशन जावचें ना फक्त कला भवन आणि ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, पण तो फुल बिल्डिंग रेडी जातली, इतको म्हाका माझ्या सरकाराचेर विश्वास आसा।